आमी गीत घेवया A4 पेज नंबर 2 A4 पानांचो अंक 2 आपयल्याय म्हूण आमकां. आपयल्याय म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मेसाची भेटेक दोनया वयरूं बारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दितां खुदकुदितारगा वयरूं बारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दितां खुदकुदितारगा. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपल्या रोगतान आमची पातकां धुवन काडून आमकां नितळ केली आनी आपल्या बापाची सेवा करूंक याज्ञिकी राजकूळ आमकां केली. हालेलुया. ही देवाची उतरां आमच्या काळजान कोंचून तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवन आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक जेजूच्या जिविता सारकें घडोवन येवच्याक तुमची मागणी आसा ती मनांत दवरात. पूण आयज आमी खेरीत भाशेन सिडनी आनी ग्रेसी तांचो रुपयाचो उत्सव सिल्वर जुबली काजाराचो आमी समरवता. तांचो पूत विन्सेंट तांचे बरोबर आसा. ती देवाक आर्गां दितात ताचे पासत आनी देवान तांचे सवें कितलें बरेपण दाखयलेलें आसा. ताका सावथ भलायकी दिवन ताका राखलेलें आसा, सांबाळलेलें आसा. ती दिन वासूंक आयिल्लीं आसा आनी आनिकूय तांकां बरेपण फावो जावच्याक ती मागतात. आमी तांचे पासून मागया आनी आमी आमच्या ह्या मिसांत भक्तीन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. देवान आमकां सगल्यांक आपल्या जिवितांत एकवटून जिवच्याक आपयल्या. बावतिस्मा वरवीं तें सगळें घडोवन आयिल्लें आसा. पूण आमी ताचो पाटलाव करता. ताणें आमकां इतलो मोग दाखयलो आसा. आमी ताच्या मोगान घडोवन ताच्या मोगा सारकी आमी ताचो मोग करता आनी हेरांचोय करूंक ना जाल्यार ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया. आनी आयज अशी वासप आमकां तेंच सांगतली. आमी खरेपणी ताच्या कृपेच्या आदारान मोग करच्याक हें घडोंक ना देखून आतां आमी काळजान थावन आमचे पातक कबूल करया. सगळीं जाणां हात जोडून दोळे धांपून काळजान थावन ही मागणी आतां बापाक उबारया. हांव पातकी सोरपुदिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोरपुदिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मागुया. सर्वेस्परा देवा जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान तुवें आमकां सर्गीचीं दारां उगडलीं. येद्या व्हडत्या देण्याचे वांटेली जाल्ल्या वरवीं आमची भक्ती फळां बरीच जावं आनी आमचो बावाड थीर जावन म्हूण मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी सिद्धान आयकुया. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप.
थोड्या दिसा उपरांत फिस्तुसाक भेट करूंक आरिपा राजा आनी बेन्नास सेजाऱ्याक आयले. ती हांगा जायते दीस रावले आनी फिस्तुसान पावलुचो पोर्म राजा फुडें घालून अशें म्हणलें, हांगा फिस्कुसान कोयदी दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसल्याक आसलो तेन्ना जिदेवांच्या मुखेल यादनिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून खास्तीचें फर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळ्या बगर आनी जाचेर गुन्यांव थापला ती सीत करूंक गुन्यांवकार सुदी दिल्या बगर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मदें संवय ना म्हूण हांवें तुमकां सांगलां. म्हणटोच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेल इबाडिनासतना दुसऱ्या दिसा न्याय सोबेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचेर आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालो तसले आरोप ताणें ताचेर थापूंक नात. पूण ताच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलोल्या कोण एकल्या विशीं ताचे कोयदी ताचेर हुजत जाली. हो जेजू मेलो पूण आतां पुनर्जीवन जाला म्हूण पावलून खात्रेन सांगलोलें. हो तोंटो कसो सुटावो करचो तो नकळो जावन हे विशीं जेरुसल्याक वचून थंय न्हीद करून घेवची कुशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण बेशोत समाजांत आपली न्हीद करची म्हूण पावलून मागलें. देखून ताका शेजाऱ्याशी धाडली बोनकुणींत दवरूंक हांवें फर्मायलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपले थीर शिवासनार बसला. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिवासनार बसला. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सगल्या मनान काळजान आनी शोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिवासनार बसला. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती कोत्तोल्या थंय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तंत जितल्या एकामेकाक पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिवासनार बसला. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिवासनार बसून आपले राज सोमेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पळयतलो, ताचें उतर आयकतलो. बळवंत आनी पदवेदार दुतांनो, सगळीं तुमी सर्वेस्पराची वाखाणी करात. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिवासनार बसला. शिव वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगळें तुमच्या मनान हाडटलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. जुआवा बरमणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. नास्तो जातोच जेचून सिमांव पेद्रूक म्हणलें, सिमांव, जुआवाचे पुता, हांचे परस तूं म्हजो अदीक मोग कोत्ताय.
ताणें ताका म्हणलें, ओय सायबा, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. दुसरे फावटी ताणें विचारलें, सिमांव, जुवांवाचे पुता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? ताणें ताका जबाब दिलो, ओय सायबा, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव, जुवांचे पुता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? तूं म्हजो मोग कोत्ताय अशें आपणाक तिसरे फावट विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली आनी ताणें परती पाळ केलो, सायबा, तूं सगळें जाणय, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सोत सांगता, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं मात्रो जातोच तुजे हात विस्तारतले आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय वतलो. कसलें मरणा वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून अशें म्हणलें. त्या पुरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. सुम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. जेजूचो पाटलाव कोत्ता म्हणून आमी हांगसर सगळीं जाणां हाजीर आसा आनी भरपूर जाणां हांगसर ह्या मिसान वांटो घेतात. जेजूचो पाटलाव कोत्ता ताका लागून मिसान आमी वांटो घेता. मिसान वांटो घेतलो म्हणटोच आमचें जिवीत आतां सकाळीं आयिल्लीं आमी ते भाशेन तें उरोना, तें बदलोंकूच जाय. बदलो ना जाल्यार ताचो परिणाम आमचे जायना जाल्यार आमी आमच्या आपलेपणानूच जियेता. आमी ताका सगळें संपूर्ण आमचें जिवीत संपून दिवंक ना, ताका समर्पूंक ना, ताका भेटोवंक ना. आमी म्हणटा पूण खरेपणी ताका दिलें तर आमचें जिवीत आमचे भितर वाड घडोवंक लागतली. भितर आमचे मदें कितें जाता तें आमी जाणूं जावंक जाय. आमच्या चिंतनाची चाल पळय आसा ती एकूच जालेली आसा. ती भितरली चाल आमी ताका समर्पूंक जाय. हे भितरले चालीक लागून आमी त्याच प्रमाणे चिंतता उलयता. ही जेजूची वाट न्हय, ही आमची वाट. ताका लागून आमचो स्वभाव कसलो आसा ती आमी एकामेकाक बरी जाणो जावन आसा. ताका लागून आमी ताका स्विकारता ओ नाकारता. नाजाल्यार आमी ताका मानून घेवचें पडटा. ताका लागून रावया तांचे बरोबर अशें जाता. पूण जेजू सरशी तर आमी खरेपणी येत, ताणें आमकां हे भितरल्या पातकाच्या आपल्यापणाच्या संरचनांतली स्ट्रक्चरांतली भायर काडल्या. तो आमकां सुटका दिता. कित्याक हें देंवचाराचें काम, पूण आमी ताका सहकार केलेलो आसा. आमचे विरेत ताच्यान करूंक जायना. आमी ताका भागीदार केलेलो आसा आनी जेजूकूय केलेलो आसा. म्हणटच आमचे भितर मागीर हो गोंधळ घडोवंक लागता. आमी केन्नाय बरी आसा, केन्नाय बरी ना, त्याच वेळार बरी, त्याच वेळार बरी ना, अशें जावंक लागता आमचे मदें. आमचें जिवीत आमी जेजूचे थिरायत तर जाल्यार ताचे भाशेन आमी अदीक आनी अदीक जावंक लागतलें. आनी हें कशें जातलें पळय, सगळें तो आमचे पासत करता. आमचें जिवीत सगळें ताचेरूच आदारून आसा. कशें आसा? सुस्कार जो आमी घेता तातूंत भेदभाव आसा. सुस्कार सगळ्याक आसा. तो सुस्कार आमी सगळीं जाणां घेता आनी त्या सुस्कारान आमी सगळें भायर सोडटा. पूण देव आमकां तो सुस्कार बरो करून दिता आनी आमकां आपले गोठायेन बोसता.
आपल्या जिवितान तो आमकां बाळगून दवरता, हे परी तो आमचो मोग करता. हो सुस्कार आयलो की ना, बाकीचे सगळे ताचेर आदारून आसा. आमचे रगत जावं, आमचे लंग्स जावं, फुफ्फुस कितेंय जावं, तें सगळें ताका लागून घडटा. आनी प्रत्येक सांदे जे आमी वापरता ते ताका लागून. आनी ताका लागून ताचे सोबे आमी जिवीत आमचें दवरीत तर जाल्यार आमकां खरीपणी बरी सावध भलायकी मेळटलीच, मेळोंकूच जाय. कित्याक सगळें ताणें बरें पळय तें केलेलें आसा. आनी तो विस्वासी मोगी आमचो, आनी आमकां तो सदांच बक्षिता. कित्याक आमी खूब पाटी नेणार जावंक लागता, कित्याक आमचे फुस्तार आमी सगळें करूंक लागता. तेन्ना आमी सगळें नको, कित्याक आमच्यान कांयच म्हणूंक जायना. आतां हांगसरच्यान भायर गेलीं की ना, कितें जातलें तें आमी नकळो, पूण तो जाणो. ताका लागून आमी ताचेर पातयेवन आमचें जिवीत सारूंक जाता. आनी तो आमकां म्हणटा, ज्या मोगान हांव तुजो मोग करता त्या मोगान तूं म्हजो कोत्ताय. हें विस्वासपण ताचें आसा, तातूंत आमी भाग घेवन ताचो मोग करच्याक. आतां ह्या मिसान आमी आमचें जिवीत ताका सगळें समोर पळोवया, आनी तो आमकां भितरल्यान बदलून घडून हाडटलो. कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे, आनी तें काम जें आमी प्रत्येकान करूंक जाय तें आमी करून खुशाल जावंक लागतले. तेन्ना आमचे मदें गर्व येवचो ना, आनी आमचे मदें कुण्णाटकाय आसची ना. आमी दुसऱ्यांक बळोवन आमकां तें मेळोंक ना म्हणटा ना. प्रत्येकाक ताणें खूब दिलेलें आसा आनी दीत आसा. तर आमी ताका दिनवास या. आमचे भाव भयणी पासतूय ताणें आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारलेलें आसा. देवान ताका आनिकूय राखचें आनी सांबाळचें म्हणून आतां आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया. एकूच विनोद, जेजूच्या एकवटान रावया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमची पांयांची बोट आसा थिचोत्तान तकले मेरेन तो बरोवन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलेंय ह्या सुस्काराचेर आदारून आसा. सुस्कार भायर सुट्टना सगळें भायर आमी काडटा. भितरलें जें वायट आहा तितलें भायर सोदता. न्हयच आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत आसा तें, पूण आमचे भितर आपलेपणांत जें घडोवन आयिल्लें आसा तेंय बी आमची चाल जेजूच्या ताब्यान केली की ना, आमी शुद्ध निर्मळ जावन ताच्या पवित्रपणान भाग घेता. आनी हाका लागून ह्या वेळार आमी आमचें जिवीत ताका समोर पळोवया. हे भेटोवणी वरवीं. आमेन. आमी गीत घेवया. C6 पेज नंबर 30, C6 पानाचो अंक 30, बागेंतल्या फुलां मदें. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपदितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा, तुजे पोरजेच्या बलिदानाचेर काकळूची दिश्ट घाल आनी तें तुका मानता तसलें जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमची अंतस्करणां नितळमोड कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपोदितार आनी शासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे पुनर्जीवनपणा उपरांत तो आपल्या सोर शिश्यांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार ताका उबारून व्हेलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गींच्यो सोर पदव्यो आनी देवदूतां दोलबार तुजे वाकडणेचें गीत सांगातान थांबोन आसतना गायतात. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर देव. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्पराचे नावे येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुजे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरोन सुसूंक आप खुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिश्यांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सबारां पासत तें वारोतले. हें म्हजे उगडासाक करात. मावळताचो गूढ Samya Tushe Morona Somaromta Anitam Parot Yesu Tushe Punor Shivon Porgota. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताची कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोयची पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आनी सिमिया आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकुळीतीन अंतरिल्ल्या समेस्तांक तुजे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समस्तांची काकुळत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योन तांकां मारये देवाची माय सांगाती, भाग्योन जुजाय तिचो पोती, भाग्योन दोरून दितान सोरकान तुका मानवल्यान ते सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता शेपुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकवठान देवा सोर पोदिदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचे मागणे आमी काळजांतान म्हणया आनी सगळीं आमची इंतेसां तो शांती पावयतलो म्हणून हे खात्रीन
न्हयच आमची पूण हेरांची आनी संवसारांत आमची भाव भयणां आसा त्या सगळ्यां मदें शांती उदीक वाडोवच्याक आनी देवाच्या एकवटान तांचें जिवीत सादच्याक आतां आमी जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू सवे म्हणया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुरगेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंड जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता तर तुज्या उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणांच्या सासणां सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरून दितांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परोवन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सोमयार तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळू आमेन म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच रासाय म्हणून हांव सोत मानता सगळे वस्तू परसांचो मोग करता जेजून तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता ह्या वेळार भोव मलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तुमी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका वायंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सुरशिलो कोडसून म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन आमेन आमी गीत घेवया D29 पेज नंबर 62 D20 आनी 9 पानाचो अंक 60 आनी 2 म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ल्या Moshe navar ektoy sahalya doga dega sarna mode koret sangta tuy havasa tuje naugeto tu kamandita kal santa sokli tu kavondita आमचे मोदेरा जेसू मोशा नावान एकठांय जाल्या दोगा तेगा साणा मोदे खरेंच सांगता थंय हांव आसा Moshe navan ektoy sahalya doga tega sarna mode koret sangta tuy havasa tu so sobdai kun tu so mogol kun santo san sokli tu kava kanto आमचे मोदेरा जेसू
स्वताचो आत्मो येतलो तेदना सोर सोत तुमकां तो शिकयतलो म्हणटा सुमी. हालेलुया. मागुया. सर्वेस्परा देवा, तुज्या गुटां वरवीं आमी नितळ जाता आनी आमकां प्रोत्साहन मेळटा. तांचे थावन आमकां तूं दिताय त्या पोसणा वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आनी सोर्पू दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. आतां सान फ्रांसीस शेवरे कोडे मागया. सान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय जो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सोतोसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकणटाव. आमेन. आमी गीत घेवया. F8 पेज नंबर 89. F8 पानाचो अंक 89. जेजू सोमी, जेजू सोमी. Bapa's moimig porgot gorod. Bapa's moimig porgot gorod. Jesus o mi, Deva Jesus.